आयज आमी सावळ्या पियण ह्या जॉगर्स पार्क वाठाराचेर आहा। हांगासरल्या रेजिडेंट्सांचो एक लॉंग पेंडिंग डिमांड आसलो की रिटेनिंग वॉल अराउंड 110 मीटर्स आणि विथ तिजी अराउंड 3 मीटर्स आहा। मोर देन 32 लॅक्साचो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आहा। खूप वर्सां जाली हे लोक फाटीक लागलेले वयर रेजिडेंट्स रावता आणि हांगा लँडस्लायड जाताली। आम्ही खूपसो प्रयत्न करूनय पंचायतीन डिझास्टर मॅनेजमेंट हा तांकांय कळयल्लें पण ताचो कांयच फायदो जालो ना। पण जेन्ना आमी केदार बाब आमचो निवडून येयलो तेजे कडेन अप्रोच जाले आणि स्वता तेणी आपल्या ऑफिसा थ्रू हो सगळो फॉलोअप करून हो एक लॉंग पेंडिंग डिमांड आसलो तो बेग्यानच्या बेग्यान हेच्या फाटींक लागून प्रायोरिटी बेजिसाचेर हे काम तेणी हातीन घेवपाक आपल्या ऑफिसाक ऑर्डर दिली। हो एक बरो सोबीतसो जागो आहा। हांगा हाय रिस्क भुरग्यांकूय आसले, सकयल भुरगीं खूबशीं खेळटालीं। अशें फातर तुमी पळय बोल्डर्स सगळे सकयल येताले आनी सारकें रिस्की जावन पडलेलें तें। केदार बाबान म्हाका दिसता 2 इन्स्पेक्शनां हांगा मारलीं अलॉंग विथ PWD ऑफिशियल्स आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन बेगांच्या बेगान एस्टिमेट करान आनी कितें तें फायनान्शियल हें आहा तें बेगांच्या बेगान करून घेयान आनी CMा कडेन बसोन तेणी ही फायल बेगांच्या बेगान मूव करून आयज आमकां हेजे हांगा आमचे लेईंग ऑफ फावंडेशन आमकां कामाचे शुभारंभ करूंक मेळ्ळो। ताका लागून परत पयल्यान सुवातेर हांव केदार बाबाची आमचो डायनॅमीक आनी एनर्जेटीक MLA आमचो सालिगांवचो तेजे मना काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा। ह्या सगळे आमचे रेजिडेंट्स ऑफ सावलेम वॉर्ड नंबर 4च्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन हांव तेजे देव बरें करूं म्हणटा। अजयान सांगला ते भाशेन हांगासरलो हो डिमांड खूब वर्सां पासून अंकल सदांच आमचे कडेन येतालो, सदांच सांगतालो की हे केन्नाय कोसळोंक जाता म्हणून केन्नाय पडोंक जाता, कित्याक वयर घरां आसल्या कारणान सारके डेंजरस आसले आनी ती केन्नाय पावसान जे फातर पडटाले आनी तांकांय भंय दिसतालो। तशेंच हांगासर लोक सुद्दां खूब येताले, तांकांय भंय दिसतालो। पूण जेन्ना आमी खूब कडेन अप्रोच जाले त्या टायमार, खूब जाणांक अप्रोच जाले की बेगीच्या बेगीन हेचो कॉस्ट खूब आसलो, बेगीच्या बेगीन हे जावचें म्हणून, पूण ते कांय कारणाक लागून उरलेले। पूण जेन्ना केदार नायकान जो आमचो MLA आसा तेणें हातीन घेतले आनी तेणें फॉलोअप केल्या, जे स्पिडीन तेणें फॉलोअप केला ते स्पिडीन हें काम आयज आमकां करपाक मेळ्ळें। खरेंच तेणेन जे आपल्या ह्या कारकिर्दीन भरपूर कामां चालीक लायली, जावं ती पिलेन म्हण, नेरूल म्हण, सांगोळडा म्हण, सालिगांव म्हण, अशी भरपूर कामां तेणें आपल्या हितून कारकिर्द आतां करीत आसा। तो कालूच नेरूल केला, आयज पिलेन, अशें सदांच केन्ना कितें ना कितें डेली आसा आनी तो करीत आसता। आनी तेजो सपोर्ट आमकां हांव म्हण ZP म्हण, त्या पंचायत जावं तो MLA म्हण हेंचो बरे भशेन आमी युनायटेडली आमी काम करीत आसता। पिलेन सावळ्या वाठारांत ग्रीन व्हॅली जॉगर्स पार्क ह्या वाठारांत आसा आनी जेन्ना आमी इलेक्शनाक कॅम्पेन करताले हांगा तेन्ना ह्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की ही जी रिटेनिंग वॉल आसा ही बेगींतल्या बेगीन करपाक जाय म्हणून। आनी इम्पॉर्टंट आशिल्लें कित्याक तुमी पळयलें हेजे वयल्या सायडीन सगळीं घरां आसलीं आनी पावसान लँडस्लायड जाताले, थोडे फातरूय देंवताले। सो लोकांची सामकी एक हें आशिल्लें की केन्ना ही घसरत काय, केन्ना आमची इतल्या घामा कश्टांनी जी घरां बांदल्या ती कोसळत काय। सो आमकां हेजी इंटेन्सिटी खबर आशिल्ली, ताका लागून आमी कंटिन्युअस हें कामूय म्हजे कडेन सरपंच रेशमा तशेंच अजय बाब आनी हे सगळे पंचायतीचे मेंबर हे कंटिन्युअस फॉलोअप करीत आशिल्ले। आयज तो बरो दीस घडला, आयज आमी हेजें फावंडेशन उक्तावण हांगा केलां। हें काम जवळ जवळ 33 लॅक्साचें आसा, 110 मीटर लॉंग आनी 3 मीटर विथ आहा तेजी हायट। सो हे आयज आमी सुरवात केल्या आनी ज्या भशेन आमी एक इलेक्शनाक तांकां प्रॉमीस दिलेली ही इलेक्शन प्रॉमीस आमी पुराय केल्या। सांगता आसतना आमी ज्या एक टीम म्हणून ज्या उत्साहान काम करता, जिल्हा पंचायत मेंबर आमचो संदीप बाब, आमची पंचायत टीम आनी विथ द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, म्हणजे आमी इतली कामां करूंक पावल्या। एवरी वीक तुमी पळयलें एक दोन तरी कामां आमच्या वाठारांत सुरवात जाता। सो ह्याच स्पिडीन हांव ही कामां करपाक लागून आमकां सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आसा की लोकांचो साथ जेन्ना आमकां लोकांनी आशिर्वाद दिलो आनी ते आमकां जेन्ना एक फाटीर थपथपा येता तेन्ना आनी एक उत्साहान आनी एक एनर्जीन आमी काम करता। आनी लोकां कडेन मागता की असोच तुमचो सदांच सपोर्ट आमकां आसचो, जे करून आमी हांव म्हणून जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बाब आनी पिलेन पंचायत म्हणून जे सगळी पंचायती भितर एक बेहतरीन काम करतात।
विथ द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल CM आनी आमचे काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स जे आसा उरलेली सुद्धा जी कामां आसा आमी जाग्यार घालतले. हे जावन हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता आनीक आमचे फाउंडेशन स्टोन आसा रिटेनिंग वॉलाचेच ते आमी कंप्लीट करुया. आनी तशीच फुडल्या आनीक 2-3 दिसान आनीक रेस मोगेस वाठारान तशेंच सालिगांव वाठारांनी कामां सुरवात जावपाचें आसा. सो जे एनर्जीन आनी जे स्पिडीन काम करता हे सगळो श्रेय जे आमचे वोटर्स आसा तेंच्यांनी आमकां निवडून हाडल्या तांकां हांव तो सगळो श्रेय दिता आनी रिक्वेस्ट करता की असोच तुमचो सदांच आमकां तेंको आनी सदांच तुमचो सपोर्ट जो आसा तो आमकां आसचो म्हणून देव बरें करूं. Sarpanch, Mr. Ajay Govekar, the Deputy Sarpanch, my dear friends. I thank you for giving me this opportunity to say a few words. And this is a moment of great relief that the day has dawned for the work of the retaining wall to start. Although it took few years, I thank Mr. Ajay Govekar from the depths of my heart who worked tirelessly to take it to the authorities and the MLA and get the project sanctioned. I thank the Sarpanch, the Panchayat staff for all this being receptive and considerate to us. सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो बाब केदार नायक, दुसरे वांगडी पंचायतीचे आनी आमचो चड करून आमचो कोडेगांत रिप्रेझेंटेटिव्ह बाबा जे आनी हे सगळे आमचे मित्र. आज खूब खुशालकाय आमकां भोगता की हो प्रोजेक्ट सुरू जातलो म्हणून. खुबशे त्रास जाताले मनानसान की हें केन्ना कोचो असो तेन्ना आमचे सगळे घरां झळझळीत सकयल येतून. पूण हेणी खूब प्रयत्न केले. बाब अर्जियान आमचो मनीस MLA ताका वोकोता खूब वर्सां 16-17 वर्सां हांवें वेरें काम केलां तेन्ना सावन वोकोता ताका. आनी अशें करून हांवें कांयच सांगपाचें ना. बाब चिंतून सगळें सांगलेलें आहा. सो सगळ्यांक हांव तांकां उपकारी